प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या वर्सान 7 व 9 गावठी येवन सेवाधर्मीक सेवकाच्या व लिटर्जिकल एनिमेटर्स हांच्या शिबिरांनी वांटो घेवन आमची आकारणी केल्या. ह्या शिबिरां वरवीं सगळें बरेंपण जें आमी अणभवलां त्या खातीर दिसाची भेटेंतल्यान देवाक आर्गां ओंपूंक आनी आमच्या वावराचो फोड कसप प्रमाणपत्रां घेवंक ह्या जाग्यार आमी एकवटल्या. 233 जाणां आमी आनी 5 फिरगोजांतलीं तोरूय सांगातान एकूच फामील कशी आमी वावुरल्या. आतां आमचो गवडी बाब येर्यादनी भावा सांगाता दिसाचे पेटे भितर सरतना सगळीं गीत गावुया, सगळे तुजी अपमान तुमच्या हात पानाचेर ते मेळटा, सगळीं उबी रावुया. Boy
सेवकाच्या आणि विकसिकर एनिमेटर्सांच्या नावान आमचे मोदले नुवेला लोगो एक ल्हानसो झाडाचो वाज आमच्या गवळी बाबाक दितले. सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव. आमच्या सुमियाचे सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज प्राचीन काळाचो दुसरो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मा विशय सेवा धर्मांतल्यान देवाची आपुरबायेची जावन वरवाशान यात्रा चलुया. आमच्या जिवितांत भितर सरून देवाचे बरेपण आमचे सवयेक वळखून घेवन वरवाशान जिवंक प्राचीन काळ जावन आसा आमकां एक सवयेक. आमी देवाची आपुरबायेची म्हणटच देवा संबंधान रावून देव सांगता ते आयकून देव दाखयता ती वाट चलून आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उलो. देवाच्या कोपान आसरो सोदतल्यान देव सदांच बाळगून दवरता आनी जिविताच्या आव्हाडांतली, कश्टांतली, कोसनांतली आनी निराशेपणांतली वरवशान भायर सरून देव कृपेन भरता. बऱ्या देवाची बरी भुरगीं आमी जावन देवाची अपुरबाय आमच्या जिवितांत अणभवूंक वरवशान फुडें पावल मारूंक आमकां देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेक मागूया. भाव भयणीनो, कसल्या भावनांनी भरून आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या ते आतांच ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. आज ही संभ्रमणी आमी करता, हे संभ्रमणेचो फळ आमकां जणयल्या आनी ती करून ह्या आमच्या 233 भाव भयणांक सुभामपणान लाभूंक ह्या वेळार आमचो गुन्या वळखून हे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक आमची काळसां मनां तयार करूया. आनी कालत्या काळसान म्हणया सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. प्रार्थूया. एकोरी बरोगी जावन आमची सोयेतल्याची गरज करूया. सर्वेश्वरा देवा, तुझ्या अपुरबायेच्या पुताक आयकून तुवें आमकां फर्माय. तुझ्या उतरान आमकां पोसूंक तुका हे परी आमची आत्मीक नदर नितळ कर.
तुझ्या मुखामळाचो परसोड सोतोस बरीत जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुझ्या पुताचे क्रिस्ताव तो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी रासोड चलयता सासणांच्या सासणां. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घराबो आनी तुजे बापायचें घर सोड, आनी हांव तुका धाडटलों त्या देसांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलों. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलों की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेली सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें अब्रामान केलें. सर्वेस्पराचें उतर.
but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us rise. From a bright cloud, the Father's voice was heard. This is my beloved Son. Listen to me. Sorbe sportum ci sobeasu. Madeva formani. Shu bortoman. आपल्या कृष्ण मनाची खबर सांगून सुमार 100 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक शाकोबाक आनी जुआंक जाकोबाचे भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचे रूप बदलले. ताचे मुखामोळ सुर्यापरी लोकलोकीत जाले आनी ताचे आंगोस्त्रां उजवाडापरी धवे गोल जाले. आवचितूच मोसेस आनी एलिशा जेजू कडेन उलयतात ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रोन जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांव हांगा उबारतां. एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिशा. तो उलयता आसतनाच एका पळसणीत कुपान ताचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताण वस्सो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत किरीत आपुरबायज, ताचेर आसा सगळे म्हजे रादस्पण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवूं नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू पोकार आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फरमायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुरोच येवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. सुम्याचे शुभ वर्तमान. म्हज्या अपुरबायेच्या सांगाती यात्रेकारांनो, माय डियर फेलो पिलग्रिम्स, हांगासर भितर सरलो तेन्ना कोणें तरी म्हाका एक किस दिलो. डोंट गेट स्कॅन्डलायज्ड. It was not a kiss on my cheek. It was the 4-letter word KISS. And ताचो अर्थ असो, keep it short, Simeon. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटालो, वचोन लांब करचें न्हय म्हूण. इटालिया देशांत एदुआर्दो सांतिनी नांवाचो एक तरणाटो आसलो. आनी 2019 वर्सा 19 वर्सांचे पिरायेर ताका इटालियांत सगळ्याहून सुंदर दादलो, द मोस्ट हँडसम मॅन इन इटली हो मुकूट फावो जालो. पूण 2023 वर्सा ताणें हें सोडलें. ही वॉज इनटू मॉडलिंग एंड डान्सिंग. एकदम बरो नाचपी. 2023 वर्सा ताणें हें सोडलें आनी ताणें सिमनारींत प्रवेश केलो. आनी हो प्रवेश करतना ताणें अशें म्हणलें, इन द वर्ल्ड फूल ऑफ ग्लॅमर, noise, fame and name,
I heard an inner voice that was calling me for something different, for something most beautiful. ताका खूब नामना मेळ्ळेली, तो जायत्यांची आवडीचो जालो, ताका नांव आसलें, मान आसलो. पूण ह्या सगळ्या संवसारी पदवे मुखार ताचे भितर ताका एक कातोल पाद्री जावपाची जाग जाली. आनी 2023 वर्सा फ्लॉरेन्स ह्या धर्म प्रांताक तो भितर सरलो. आज आमच्या ह्या घराच्या मुख्य दारवंट्या मुखार आमी कांय बरीं उतरां पळयल्यात. Called, formed and sent. आनी आयची वाचपां ह्याच संदर्भांत आमकां संदेश दितात. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू आनी येते शीस पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव ताबोर दोंगरार आसात. आनी थंयसर पोरकोट जाल्ली, पोर चडली मोहिमा पळोवन पेद्रू भितर एक ताळणी कशी येता. सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. जाय जाल्यार हांव 3 तोंबू उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिशा. आनी असले परिस्थिती मदें ह्या शिसांचो जागो खूंय, तांणी खूंय हें आपलें मुणयारपण चलोवंक जाय तें जेजू तांकां सांगता. तांचें मुणयारपण ताबोर दोंगराचे मोहिमेंत न्हय, पूण आव्हानांक फुडो करून हे संवसाराचे भुंयेर. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें. आनी थंयसर देव अब्रामाक आपयता. ताच्या सुरक्षीत गांवांतलो भायर सरूंक ताका उलो मारता. ताच्या गांवांत ताका सगळें आसलें, पूण हें सगळें सोडून आपल्या मिसावांक खांद मारून आनी ह्या मिसावांतल्यान सगळ्यांक आशिर्वाद दितलो जावन देव ताका आपयता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो तिमोथाक बरोवन आमच्या आपोवण्याचो आमकां उगडास करता. आनी आपोवण्याचो उगडास करतना तो म्हणटा, इट्स अ होली कॉलिंग, पवित्र आपोवणी तें. आनी कशें तें आमकां आयलां. आयच्या इंग्लिशींतल्यान केल्ल्या वाचपांतल्यान आमी आयकलां, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर वर्क्स, आमच्या बळाक लागून न्हय, आमी केल्ल्या करण्यांक लागून न्हय, बट इट इज सेड इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेस, कृपा, देवाची कृपा. आनी पवित्र पुस्तकांत देवाची कृपा ग्रीक भाशेन कारीस हें उतर वापरलां. ही कृपा म्हणटा ती इट्स एन अनमेरिटेड फेवर. आमी त्या आपोवण्याक पुरती न्हय, पूण देवान आपल्या उदारपणान ही आपोवणी आमकां दिल्या. म्हज्या उतरबायेच्या भाव भयणीनो आनी गिरीक भाशेन सेवाधर्मीक सेवकांनो, तुमकांय देवान आपयल्या. तुमी हेरां परस अदीक गुणवंत म्हूण न्हय, पूण देवान आपली येवजणे प्रमाणे आपले कृपेन तुमकां ह्या शिबिरांनी वांटो घेवंक आपयली. कितलेच फावट हांगासर येवन वो मडगांवां आजीर जावन आमी ही सेवाधर्मी आकारणी घेतली. वी वर कॉल्ड, वी वर फॉर्म्ड. आनी आज हें प्रमाणपत्र ही गुणां घेवन देव तुमकां पाठयता. यू आर सेंट. सेंट ह्या उतराचोच आधार घेवन हांव 4 कल्पना तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. SENT. देव आमकां आज कित्याक पाठयता काय? पयले सुवातेर
हें सेवा करून आमी जें कितें शिकल्या, जी आकारणी आमी घेतल्या, जी जाणवाय आमी आपणायल्या, ती आमी आमचे फिरगोजेचे सेवेक घालून आमकांच दवरूंक जाय. जेजू पवित्र पुस्तकान म्हणटा, कोणूच दिवो पेटोवन तो पायले पोंदार दवरिना, पूण तो पेडार दवरता, दुसऱ्यांक ताचो सुवाळ मेळचा. आयज आमकां मेळटलें डिप्लोमा फ्रेमींग घालूनच दवरचें न्हय, पूण ह्या डिप्लोमाचो फोड आमचे पवित्र सभेन, आमचे फिरगोजेन सेवे चाकरेच्या मुणयारपणांतल्यान दिसचो. हांव जायते फावट ही म्हणणी वापरतां. The world today does not need superstars. What the world needs today is servants with a zealous heart. संवसाराक आज काळजाचे उर्बेन सेवा करतलीं मनशां जाय. दुसरें अक्षर ई. देव आयज तुमकां पाठयता, यू आर सेंट एकचार बांदून. आमी जाणाव आमचे सेवाधर्मीक समारंभ एकचाराचे समारंभ. ते एकचार बांदतात, एकचार तिरायतात. अदीक करून आमी जायती शिकवण घेतल्या मिसा भेटीवयर. आनी आमी जाणाव पवित्र सभेचे सैम एकचार. The very essence of the church is communion. आस्तान ह्या आकारणी घेवन आमचे दुसरे मुणयारपण जातलें, आमचे फिरगोचे एकचार बांदून आनी एकचार आसा तुमी हो एकचार आमी ओदी तिराव. तिसरें अक्षर आसा एन. आज देव आमकां पटयता एक नमुनीक जिवीत जिवन, टू लिव एन एक्झॅम्पलरी लायफ. आमचे मदलो कोणूच सुपूर्ण न्हय. आनी आमकां इंग्लिशीन अशी एक म्हणणी मेळटा, देर इज समथींग बॅड इन द बेस्ट ऑफ अस एंड देर इज समथींग गूड इन द वर्स्ट ऑफ अस. मनीस कितलोय वायट वा बरो जावं, थोडे भितरी बरेपण ताच्यांत आसता, थोडे भितरी वायट ताच्यांत आसता. पूण असले परिस्थितीन पुर्यान आमी जियेतना आमी नमुनीक जिवीत जिवन दुसऱ्यांक देख जावंक म्हत्वाचें. वर्सां फाटीं आमच्या रेडियाचेर कांतार येतालें, आसून येता जाल्यार म्हाका एक सुकुल्लो भुरगो आमोरेच्या वेळार आपल्या बापायक अशें म्हणटा, दोतोर शिकय रे डॅडी, एक्सप्लेनेशन कर. डॅडी दिसा ताका 2 स्वता शिकयता. तो म्हणटा, पोटी मारी जाल्यार देव जीव तोडून काडटलो, वायट उतरां उलयल्यार तूं इफेरनान आसतलो. 2 स्वता. पोट मारी जाल्यार देव जीव तोडून काडटलो, वायट उतरां उलयल्यार तूं इफेरनान आसतलो. आनी दोतोर शिकयल्या उपरांत भुरगो शिकता. कांय वेळान दूदकार येता. होगारान टॉक टॉक टॉक, होगारान टॉक टॉक टॉक. आनी हो भुरगो वचून डॅडीक सांगता, डॅडी भायल्यान दूदकार आयला, दारार कोत्ता नो. दूदकार दूद व्हरोंक गेलो. आनी बापूय ह्या भुरग्याक सांगता, बाबा दूदकाराक सांग धाडा घरा ना म्हूण. आनी हो भुरगो म्हणटा, फोटी मारी जाल्यार देव जीव तोडून. आनी कांय वेळान एक केस्तांव सुरू जाता शेजानी मदीं उदकाक लागून. एंड डॅडी वॉज युजींग वर्ड्स ऑफ ग्रेड 1. डिक्शनरीचेर मेळना तसलीं उतरां. आनी तेंच हो भुरगो म्हणटा, धाडा वायट उतरां उलयल्यार तूं इफेरनान आसतलो. जायते फावट आमचें जिवीत आमी उलोवंक ना उलोवंक जायतें शिकयता. आनी आपासो जी शिकवण आमी घेतल्या ती आमच्या जिवितांतल्यान जिवन पडटा ते भाशेन एक नमुनीक जिवीत आपणावून आमी चालीक लावंक गरज. आनी निमणें अक्षर टी. तोखणाय करप.
हे आमचे सेवादोरमी मुनियारपण फुडें व्हरतना एकामेकाची तोखणाय करून आमी एकामेकाक उत्तेजन मार्गदर्शन आनी धीर दिवं. कांय वर्सां फाटीं हांवें इगोर्जेंत फिरगोर्जेंत आसलो आनी पाद्रीगारान आनी हांवें म्हणलेलें नवे वाचपी देवाचे उतर परगडपी तयार करुया. आनी हाका लागून आमी मागलें वाड्यांच्या फुडाऱ्या लागीं तांणी नव्या नव्या मनशांक फुडें काडलो. एका दिसा आमी सोंपोवन साक्रिस्तीन टेस्टमेंट काडटालो. त्या वाड्याचो फुडारी त्या दिसाक मंडळूक आसलो. ताचो फुडारी धांवून धांवून हरशेंच साक्रिस्तीन गेलो आनी हांवें वस्तिकून काडलो. म्हणूंक लागलो, फादर आमकां आज लॉस मरे. हांव चिंतूंक पडलें म्हळें सेर्मॉन कितें म्हणलें काय. आनी कितें जालें बाबा, तुवें चळयलो ना आज तेणें वाचप करता आसतना कितू मिस्टेक केलें त्यो. हांवें ताका म्हणलें कितू मिस्टेक केलें, कितू उतरां सारकीं उच्चारून ना 10 तरी म्हणूंक लागलो. हाच्या वाचपाक कितलीं उतरां आसलीं, 200 शातलोनी पावलो. म्हणून ताणें 180 तरी बरे भाशेन उच्चारल्यांत मरे. गेलो आमची फुडारीपण सेवादोरीपणां जावंक जाय, दुसऱ्यांक नेट दितात आसय. घडटेल्यो चुकी घडच्यो ना. चुकी आमी सुदारूंक जाय, पूण त्याच बरोबर आमी एकामेकाची तोखणाय करून ह्या मुनियारपणांतल्यान दुसऱ्यांक नेट दिवंक जाय. म्हज्या उपुरबायेच्या भाव भयणीनो आनी सेवादोरमी सेवकांनो, देवाचो उलो आयकून तुमी ह्या शिबिरांनी वांटो घेवंक फुडें जायतें सोडून दिलां. फुडें जायतो एंटरटेनमेंट सोडून दिला, जायते संबळोवंक सोडून दिल्या आनी जेजूचो ताळो आयकून ह्या शिबिरांनी तुमी वांटो घेतला. ह्या शिबिराचो फळ कसो, आज देव तुमकां सेवा करून एकचार किरण नमुनीक जिवीत जिवन आनी एकामेकाची तोखणाय करून फुडलीं पावलां मारूंक आज आपयता. ह्या आमच्या आपोवण्यांक ह्या विसंत देवाचे कृपेचो आदार मागता. आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसाचो उगडास करून पाव तो सभा व्हडल्यान दिवन आमच्यो भासावण्यो आमी सोयताना तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या कामाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत तांकां मारितान सोलमलो, ताणें कोस मरण संसले आनी ताका निपिटलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर जिवन जालो आनी बाबाच्या उजव्यार बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात. पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचें भक्षणी, कुडीचें जेवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. तर आतां आमकां उपकार आनी पवित्र आत्म्यान नवो चलोवन दिला आनी पातकाचें भक्षणी आमकां दिलां. तो सोर पदवेदार देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तां सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ह्या खेरीत वेळार गवळी बाब सेवाधर्मीक सेवकांक आपल्यो बासावण्यो करून उलो मारता. आतां विचून काडलोली थोडी आमची बाबा भयणी पास्ताची वाती दाम आपल्यो वाती पेटयतली आनी सगळे सेवाधर्मीक सेवक आपल्या हातान पेटलोल्यो वाती घेवन खेरीत बासावण्यो जिवोन जेजू सांगाता घेवन करतले. तर आमी बाबातान हे रितीन वांटो घेवया. म्हज्या मोगाळ सेवाधर्मीक सेवकांनो, तुमच्या पवित्र स्नाना वरवीं जेजूच्या यादनीकपणान तुमकां वांटो मेळटा. हें तुमचें मुनियारपण जिनसां वासांनी तुमी जिवंक जाता.
सेवाधर्मीक सेवक कशी हे तुमचे मुयारपण जिवंक तुमकां एक बऱ्यांतलो बरो सैक मेळटा. तुमच्या फिरगोजेच्या गोंड्यांनी तुमकां विंचून काडल्यान तेन्ना घडून हाडलेल्या शिबिरांनी तुमी वांटो घेतला तेन्ना आनी शेकियास ही प्रमाणपत्रां आमच्या हातांतलीं तुमी घेतल्यात तेन्ना देवच तुमकां ह्या पवित्र वावराक विंचून काडटा म्हूण जाणून जायात. तुमी करतल्यात तो वावर पवित्र देखून सगळे भक्तीन आनी भावार्थान तो करात. खेरीत भाशेन क्रिस्त प्रसाद वांटूंक वो पिडेस्तां करूंक तुमकां सैक मेळ्ळ्यार भावार्थाच्या आनी दिनवासणेच्या मनान हो उत्तम वावर करात. तुमचे सेवाधर्मीक सेवे वरवीं दुसऱ्यांक पवित्र करचे आदी तुमीच पवित्र जायात. हें करून तुमकां खुशी आसा जाल्यार हांगा जमलोले पवित्र सभेवची आतां देवाक तुमच्यो बासावण्यो करात. आता सगळे सेवाधर्मीक सेवक देवाक आपल्यो बासावण्यो सांगातान आनी व्हडल्या तळ्यान करतले. आमच्या पवित्र स्थानावरवीं जेजूच्या पुनर्जीवनपणान तुवें आमकां भितर हाडल्यात आनी ताच्या धर्मीपणान आमकां वांटो दिलाय. सेवाधर्माची गाडयेन वांटो घेवंक आमचे आनी नियाळपण आमी जेता. ह्या नियाळपणान आमकां सेवाधर्मी सेवकांक तुवें एक जबाबदारी दिल्या. आमच्या फिरगोजांनी जातलो सेवाधर्म केरी भाशेन आयतारची मिसां ओली मांडावली भोगतीन आनी उबेग करून तूं आमकां आपयलाय. 7 शिबिरां वरवीं आमची तयारी करतोच आयज आमी ह्या नियाळपणाची जबाबदारी घेता आनी आमच्या फिरगोजांनी जातलो सेवाधर्म ओली पेटान चलयतल्या म्हूण भास दिता. विचार जापाक दिवंक आनी कायदां करून आमचे पोटचे आमी मोगान शिकाय केल्या. विचार जातल्या वाचपाची पावती तयारी करून आनी त्या वाचपाची बरेपणी एक ओळखणी करून आमचे पोटचे स्वताच्या जेवणाक फावो ते परी वांटो घेवंक आमी आदार दितल्या. दानाची मिरवणूक आनी तोरणां मेकपाची सेवा आयताराच्या मिसांचेर फावो ते भाशेन जावन आमी भार घेतल्या. शेती करता तेन्ना आनी आमचे यादीक आमचे आनी मागतात तेन्ना आमी क्रिस्त प्रसाद वांटून तांकां आदार दितल्या. हो क्रिस्त प्रसाद वांटतना त्याच जेजूचें मांस आनी रगत वांटना म्हूण मनान धरून भोगीपणी सेवा आमी करतल्या. गोंड्यांनी आमकां विंचून काडल्यात आनी आयज आमचो पवळी भाव आमकां वाडयता. हें सगळें तुजें आपोवणें म्हूण आमी मानून घेता आनी तुज्या उजरांनी आमचो सराव दिता. ही व्हडें हांव घेता तुजी खोशी करूंक येता. आमेन. मोगाच्या सेवाधर्मीक सेवकांनो ह्यो तुमच्यो बासावण्यो सर्वेस्पर मानून घेवंक आनी त्यो पाळून पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी तुमकां भरूंक. आमच्यो वाती पालोवया. आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडारा पासत मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोचे सभे ओपुरबायेर वागून देवाची ओपुरबाय तांकां चापूंक दिवंक आनी क्रिस्ती धर्म एकवटान सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. सरकारी पुराड्या पासत मागोया. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी आपले कोण विसरून पोचेची
आनी प्रमाणीतपणाचो समाज बांदून हाडूं तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या समाजान बरें मनीसपण आनी बरें क्रिस्तांवपण आसूं आनी सगळ्यांनी देवाच्या आज्ञाक मान दिवन देवाची कोशीवण करून घेवन देवाची परब घेवन नसोलेलें जिवीत जिवूंक बापाचो आदार सगळ्यांक मागुया. सेवाधर्मीक सेवकां पासत मागुया. सेवाधर्मीक सेवक आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स ह्या शिबिरांनी वांटो घेवन आमकां पिंजून काडून हांगा धाडल्या उपरांत सेवाधर्म आनी लौकिकाचे जबाबदारी वयर आमी जायतो उजवाड घेतला. ह्या सगळ्याचो फोड कसो वचून आमी क्रिस्ती तत्वां आनी मुळ्यां सांबाळून जिवितांत सेवा लोक ऑर्दावळी करून जिविताच्या दर एका गोळीटांनी आमचो वावर आमी पोरते जियोंक देवा लागीं मागुया. ओ दयाळ बाबा, तूं आमचो सगळ्यांचो मोग करताय. ह्याच तुज्या व्हडा मोगान तुजे मुखार दवरलेल्या वर्सां आनी तशेंच आमच्या काळजा मनांत आसलेल्या विनवण्यांक तुजी खुशी आनी तुज्या वेळा प्रमाणे तुमकां त्याच क्रिस्तांच्या संघात आमेन. प्रमाणपत्र, दोन दान आनी उजो सोरो. आयज आमकां फावो जातली प्रमाणपत्रां, दोन दान आनी उदो सोरो देवाक भेटयतना आमच्या जिविताची अर्पण करुया आनी तेंच गीत चालू दवरुया. तुमचे बलिदान सर पुरवेदार देवाक मानता बसण्याचा सर्वेस्पराय बली वरवीं आमच्या ज्ञान ज्ञानकान आणि पास्कांची परब संभ्रमून तुझ्या भावड्यान कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यांक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं.
तुमची काळजा उबारा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आणि सर्व दाय आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शास्त्र आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांतली गोवायकी दिवन कोस मरण मोहिमेवन पुनर्जिविताची वाट म्हूण ताणें आमकां खात्री दिली. आनी आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें शिसांक पडून दितूच पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पुरसोळ फांकयलो. देखून सर्गींच्या पदव्या सांगाती ह्या संवसारान थांबोवन आसतना आमी तुका वाखाणटा आनी तुजे मोहिमे मुखार निरंतरीन तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. देखून दोवा पुरी तुज्या आत्म्यान धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी उतर. Post moron sunsun आपकुशीन तो पराधीन जाल्लो तेन्ना ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुमची. तीच बरी जेवण तातूंच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक बावडताचो सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगात संपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशाक अंतरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचोय उगडास कर आनी तुजे काकृतीक अंतरलेल्या समेस्ता तुज्या मुखामळाचो प्रकाश फुडें फावो कर। आम्हा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता। अशें भाग्यो दाखवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यो तुजे दिसो पती भाग्यो दत्ता आनी स्वरूपाणी तुका मानवल्यात ते सगळ्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाखाणू आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगता आनी ताचेताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवाचो पदवेदार बापा सर्वमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना भावणीनो जेन्ना आमच्या कोण्याक बळो दिवन आमी सेवा करता एकचार बांदता नो मुणे जाता आनी दुसऱ्यांची तोखणाय करता तेन्ना आमी देवाची विचून काडलेली अपुरबायेची भुरगीं जावन बरो वाशाची यात्रेकारां जाता। ह्याच आमच्या मुणयारपणान देवाचे कृपेचो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणी म्हणया। सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान बोरमाश्यान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या वावरताचेर दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूंच वाजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन। सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं। एकामेकाक शांती द्या। देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची वाहतूक कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची वाहतूक कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी। आमकां आपयलोलो आमकां आकारलोलो आनी आज किरीत मुणयारपण दिवन आमकां पाटयतलो आनी ह्या वावराक आमकां घोटाय बोड दितलो जेजू ताच्या जेवणान वांटो घेतात ह्या मुसला ख्रिस्त प्रसादाचो वेळ खेरीत वेळ विसाची भेटेचो आमी दोन बोळींनी जेजूक शेवटल्या तेन्ना आमी गीत गायतल्या आमी सोबी एक
मागुया. ताची आसने आमचेच भितर अनुभवुया. प्रार्थुया. सोरवेस्परा तुझ्या मोहिमेंत कुटांनी आमी वांटो घेतला. ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आनी ह्या संकेरीत सेवाधर्मीक सेवक कशी आमकां मुण्यारपण फावो करताय त्या पासत आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. आतां आमी प्रमाणपत्रां वाटपाची रीत करतल्या. आमचो गवळी बाब सेवाधर्मीक सेवकांक आपल्या वावराचो उगडास करतलो आनी ती आपल्या हातान पेटलेल्यो वाती घेवन हें करूं पवित्र आत्म्याच्या बोडान आनी म्हजे पवित्र पोरवणें हांव वावुरतली अशें म्हणून वास दितली. उपरांत तुजें जिवीत आमकां लाबोय आनी आमचें जिवीत उजवाडीत जावं म्हूण जेजू लागीं गितांतल्यान मागतली. आमी सगळीं बसून रावन तांचे पासत ओगेपणान मागुया. फकत सेवाधर्मीक सेवकां उबीं रावतलीं. प्रितीच्या सेवाधर्मीक सेवकांनो, ही प्रमाणपत्रां घेयात. हो तुमच्या वावराचो फळ. ह्याच वावरात आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सेवाधर्मीक सेवक जायात आनी तुमच्या उतरांनी आनी कुरण्यांनी मनशांक देवाशी आनी देवाक मनशाशी हाडात आनी तुमची फिरगोजेच्या कोंबड्यां बरोबर तुमचो सेवादोर किरीत भाशेन आयताराची मिसां भावार्थाचो आनी खुशालकायेचो समारंभ करात.
Joaquin Fernandez. Argentina Rodriguez. Bagion Jokice Copel Borda Margam Lucy Pereira. Martino Falero. Lorencina Fernandez. Manisha Gaonkar. Konstantina Gomes. Luisa Gomes. Juliet Pereira. Rosa Pereira. Mira Vaz. Bagiwon Alesha Chifirgos Kalangur. Milagrina Fernandez. Carol Saldana. Gina Franco. Mercedes Salvinici Filgos Colva. Remediana Aguirre. Joaquina Fernandez. Lucia Coelho. Caetano Costa. Clara Dias. Brici Fernandez. Berlin Di Costa. Josefina Fernandez. Marta Fernandez. Sherry Fernandez. Leonacia Rodriguez. Rachel Vaz. Asisaच्या Bagion Franciscaची Firgos Colvale. Savio D'Souza. Dolorosa Paul. Bagion João Facundo Chifirgos Corli. Fatima Braganza. Sarah Dias. Agnes D'Souza. Patsy Fernandez. Valerie Fernandez. Carmelina Fernandez. Lena Gomes.
Helen Siqueira, Sofia Silveira, Bhagwan Philip आणि Jacobaची Filcos Cortali, Lipnan Batista, Filomeno Coutinho, Elvin Di Costa, Maria de Souza, Regina Fernandez, Silvia Fernandez, Alec Fernandez, Sarita Lopez, Baguio Philip आणि Jacobaची Filcos Cortali, Lazarina Miranda, Marca Montero, Pedrina Montero, Mariano Mora, Anita Pereira, Monica Pereira, Nigar Rodriguez, Jospina Carvalho, Cursina Silveira, Benjamin Vaz, Labertina da Costa, Baguiwont Aleshachi Filcos Cortoli, Caetano Dias, Aurelia Gomes, Joaquim Fernandes, Macklin Gomes, Lucia Mascarenas, Rufina Pereira, Fatima Saibinici Filcos Ticarpale, Dina Pecheto, Rusai Saibinici Filcos Fatorda, Linda Vaz, Benedita Miranda, Nancy Antão, Sainora Araujo, Especiana Fernandes, Piedad Colasso,
Patty De Silva, Adrián Fernandez, Liberata Furtado, Jennifer Fernandez, Melcia Suarez, Bagyon Blesachi Firgos Sampras, Joyce Perez, Bagyon Adrichi Firgos Coavela, Lutina Figueredo, Sukurina Fernandez, पवित्र कुटुंबाची फिरगोस मार्सेला, फातिमा वारेला, मेर्सेस सायबिनीची फिरगोस मेर्सेस, मोनिका फर्नांडिस, से कैथेड्रल फिरगोस ओल्ड गोवा, गैब्रियल डायस, Balsa Francis, Doris Gomes, Antonieta Varela, Carl Saibinice Copel Ponda, Aida Fernandez, Victoria Gonzalez, पवित्र कुटुंबाची फिरगोस पोलोरिम आल्दो, मिशेल कुतेनो, Piedad Saibinice Copel Sangue Uge, Ashla Mascarenas, Bagyon Estebachi Firgos Santesteu, Fermita Fernandez, राखण्या बोडव्याची फिरगोस सावरडे, बेलेनी रॉड्रिगेज, पिलार सायबिनीची फिरगोस सेरावले, शीतल फर्नांडिस, सोनिया सोजा, Carl Saibinice Copel Navelin Telaule, Emmy Dias, Michelle Furtado, Andrea Guillaume, Bagivont Isabelachi Firgos Ucasai, Antonio Norona, Peter Norona, Parish of Saint Sebastian Arcade, Jacinta de Souza, Genevieve da Costa, Coretti da Costa, Filomena Dias, Ubaldino Dias, Teresa da Silva,
Sukarina Fernandez, Adelaide Mascarenas, Parish of Our Lady Queen of Martyrs, Asolna, Anna Dias, Elia de Silva, Lisa de Silva, Brenda Lewis, Felsa Mascarenas, Parish of Our Lady of Remedios, Betalbati, Priscilla Afonso, Judith Barreto, Santana Andrade, Magno Antão, Edna Coelho, Odete Costa, Andre Fernandez, Aida Fernandez, Triomita Fernandez, Maria Hendricks, Sandra Mont, Carmen Pereira, Jovita Pereira, Anisha Rodriguez, Parish of Our Lady of Mercies, Kolva, Olinda Braganza, Julieta da Silva, Ashwini Fernandez, Maria Pinheiro E. Fernandez, Sukurin Fernandez, Antoinette Goes, Krista Rodriguez, Joseph Rodriguez, Parish of Our Lady of Light, Ucheri, Maria de Souza, Monica de Souza,
Jacqueline Martins, Irene Pereira, Chapel of Our Lady of Piety Pasongpoli, Kumpoli, Rosalina de Souza, Stada Fernandez, Parish of Our Lady of Rosary Fatorda, Geoffila Borges, Eulalia de Mello, Angela Fernandez, Julieta Furtado, Shrish Hede, Thomasina Oliveira, Anthony Vaz, Anna Fernandez, Sunanda Narona, Parish of Holy Spirit, Margao, Mario Afonso, Benny Cabaretto, Nifa Colasso, Julieta Fernandez, Priya Fernandez, Zishan Fernandez, Jennifer Waz, Charlotte Gracious, Angela Pacheco, Chapel of Saint Joachim, Margao, Borda, Catherine Baptista, Olinda Costa, Connie da Costa, Carmina Fernandez, Julieta Fernandez, Tina Fernandez, Inez Gomes, Sabina Martis, Johnny Pereira, Natalina Pereira, Parish of Our Lady of Grace, Margao, Sister Maria Bina,
Merila Colasso, Molita de Cruz, Olinda de Silva, Xavier da Costa, Rufina de Silva, Juliana Dias, Sukorina Dias, Agnes de Souza, Falguni Fernandez, Frenny Fernandez, Leanne Fernandez, Lizette Fernandez, Menino Fernandez, Swida Fernandez, Valerie Fernandez, Shielda Gomes, Crisel Gonçalves, Vilma Mascarenas, Anita Menezes, Melba Miranda, Samson Pacheco, Anita Hurtado, Bruno Rodriguez, Darren Rodriguez, Santana Vaz, Elsa Vaz, Leon Vaz, Laura Martins, Tonya Souza, Melicia Gonçalves, Rodney De Silva, Menino Cardozo, Gleason Fernandez, Lina Gomes,
Shirley Pereira, Sylvia Ribello. Parish of Mother of God Majorda, Conceição Pereira, Parish of Our Lady of the Immaculate Conception Moira, Leo de Souza, Chapel of Our Lady of Piety, Malgorem Sangen, Raimundo de Souza, McNeil Rodriguez. Parish of Our Lady of the Rosary, Navelim, Ravina Afonso, Laura Cardozo, Joaquina da Silva, Anabela de Souza, Francisca Dias, Glenda Dias, Ellie Fernandez, Carmen Fernandez, Diva Ribello, Juliana Rodriguez, Oliver Rodriguez, Sindara de Souza, Relcy Baptista, Parish of Our Lady of the Rosary, Dabulim, Sandra Fernandez, Church of Our Lady of Immaculate Conception, Panjim, Hayden Fernandez, Parish of Our Lady of Pilar Seraulim, Brenda Fernandez, Parish of Our Lady of Grace Margaon, Edson Fernandez, एक खेरीत मागणे सेवाधर्मी सेवकां खातीर बापाक उबार करो. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या याज्ञिकपणाच्या वावरांत वांटो घेवन ह्या सेवकांक तुवें आपयलें आनी तुज्या चापोवण्यांक भंय म्हणून हो पवित्र वावर करूंक ती फुडें सरल्या. तांचेर तुजो पवित्र आत्मो पाठय आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तांकां भर. ह्या वावरा वरवीं तींच पयलीं पवित्र जावंक आनी दुसऱ्यांकूय पवित्र जावंक आदार दिवं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी व्हडे खुशालकायेन हांगासर आजची आसा.
कित्याक आमचे सेवाधर्मीक सेवक आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स हांकां गवळी बापाच्या हातांतल्यान रोमान पोतलां तांकां फावो जाल्यात. आयच्या सुवाळ्याक गोस्ट्रेज फिलिपनेरी कार्डियल फेर्राफ येजमान कोण चलोवपाचो आसलो, पूण ताची भलायके खातीर ते पावूंक ना. निमाण्या वेळार आनी आमच्या आदारी दिसपाक सिलिया फेर्नांडीस हाका उलो मारला आनी वावरान बुडलोलो आसा देखून ताणें तो मानून घेतलो म्हूण आमी ताका दिनवासता. कांय कारणां खातीर उपरांतली संस्कृतीक कार्यावळीक ताका रावूंक जायना. ताका लागून तांचे आमी आभार मानता आनी ताका आनी सगळ्या सेवाधर्मीक सेवकांक आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स हांच्या नांवान तांकां दिनवासता. प्रितीच्या भाव भयणीनो आनी म्हज्या अपुरबायेच्या सेवाधर्मीक सेवकांनो, it seems once today we also had one religious sister in our midst who received this diploma. It seems once for a cultural program a religious sister was privileged to sit between two biblical scholars. One was an expert in the Old Testament and the other was an expert in the New Testament. आणि तितली खुशाल जाली येते व्हडले भाग म्हाका ह्या पवित्र पुस्तकाच्या जाणारा मध्ये बसपाक. आनी तिणें थंय तांकां दोगांयकय म्हणलें, फादर्स, टुडे आय फील लायक अ लीफ or a page between the Old and the New Testament. आणि आतल्या कोरोनाचो जाणार आसलो ताणें पयलीं ते सिस्टरीक अशें म्हणलें, सिस्टर, I hope you know that the leaf or the page between the Old and the New Testament is usually blank. We are grateful to God. We are not blank pages. पुणे आमच्या जिविताच्या पानार ह्या 7 शिबिरांनी वांटो घेवन जायते फळां बरीत, ओडतां बरीत आनी कुरपे बरीत बरयल्लें आसा. आनी ते आमच्या जिवितान घडून येवन आमकां पयले सुवातेर हे देवाच्या पावणे मेळ्ळे आनी ह्या देवाच्या पावण्याक पाळो दिवन आमचो सेवाधर्मीक केंद्राचो संचालक फादर आफोन्स आनी ताची भोव लागशिल्लीं सहभागिनी खूब नेटान उर्बेन वावुरलीं. हो वावर ही शिबिरांत घडोवन हाडूंक सोंपो न्हय. त्या म्हाकाय ह्या वावराचो अनुभव आसा. जून 1996 to May 1998 ह्या वावराचें फुडारीपण आमच्या आर्सीबीस्प राहुलान म्हज्या हातान घाल्लें. आनी भाशेन जायत्यो कार्यावळी तेन्ना थोड्यो आतां चड आनी अदीक करून फादर आफोन्साक ह्या फाटल्या वर्सांनी म्हयन्यांनी मिसाल तयार करपाचो जायतो भार आसलो. हांव आज खेरीत भाशेन आमच्या आर्सीबिस्पाच्या नांवान ह्या आमच्या पाद्री बाबा ताणें केल्ल्या ह्या कुरपे बरीत आनी फळां बरीत वावरा खातीर काळसांतान दिनवासता. ताका दिनवासतना ताचे समितीच्या वांगड्यांक आनी कचेरींत वावरतल्यांकूय म्हजी परबीं पाठयता. म्हजें दुसरें उतर तुमकां शाबासकी दिवपाचें, कित्याक 7 फावट हांगासर ओल्ड गोवा येवंक वयर दुसऱ्या जाग्यांचेर येवंक हें आधुनीक काळार तितलें सोंपें न्हय. पूण तुमी हांव प्रवचनान म्हणटलो ते भाशेन जायतें सोडून दिलां, मोहिमेचें तें सोडून दिलां, बळी तुमचें मनोरंजन एंटरटेनमेंट सोडून दिलां आनी ह्या देवाच्या वावराक हो तुमी सहकार दिला. ह्या तुमच्या वावराचेर तुमच्या मुण्यारपणाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तें उर्बेन फुडें व्हरून ताचे कृपेचो आदार तुमकां सदांच मेळूं. तुमकां शाबासकी दितना तुमच्या गोच्यांकूय आमी परबीं दिता, कित्याक तांचेंय सहभागिलीपण मेळना, बळी तुमी करचो आसलो तो वाव तांणी केला आनी ह्या देवाच्या आपोवण्याक तुमी उदारपणाची जाप दिवंक तुमकां सोंपेपण दिलां. तांकांय आमची शाबासकी आनी दिनवासकी. हांव आयज एमर्जन्सी लायट
तुम्ही रानात दिसली लायट गेली म्हणटच आमी आमच्या हार्स दिसपाक म्हत्वाचे तुम्ही जाणात आता कितलो वावरान फुटलेलो आसा तो ताका आमच्या राष्ट्रीय मळार आजियेच्या मळार आनी अंतरराष्ट्रीय मळार ह्यो जायत्यो जबाबदारी आनी जायती तयारी करची पडटा ताच्या नांवान आज हांव हांगासर येवन खऱ्यांनीच खुशाल जाता कित्याक ह्या केंद्रांत हांवें वावर केल्ल्यान म्हाकाय ह्या सेवाधर्मीक वावराचो खूब मोग आनी हो वावर हे भाशेन मेळटा फुडें वेता तें पळोवन जिवाक बरें दिसता तुमची माफ म्हाका बेल वाजलें बंद करून I'm sorry I cannot stay for the second part of the program. I would have loved to be here. कित्याक म्हजोय थोडो वावर आसा आनी तो आयच्या दिसा भितर सोंपूंक जाय तुमकां सगळ्यांक आनीक एक फावट बरें हांव येता परबी दिता आनी आमच्या सेवाधर्मी केंद्राक हांव खेरीत शाबासकी दिता तशेंच आमचे मदें आज म्हजे उपुरबायेचे पाद्री भाव आसात तेय तुमच्या मोगान हांगासर आयल्यात तांचे वरवीं देवाचो ताळो तुमच्या कानार सादलो तुमी ह्या शिबिरांनी वांटो घेतलो आज आयतार आसतना पर्यंत ते आज हांगासर आसात तांकांय म्हजे दिनवास आनी एक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं अशें मागणें तुमकां सांगता आशिर्वाद घेवन आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दोन एका मागण्या उपरांत आमेन म्हणून जबाब दिवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचो स्वर्गीचो बाप पवित्र तेच बरी तुमी पवित्र जायात ही जेजूची आज्ञा तुमच्या जिवितान घडोवन येवं आनी तुमी पवित्रतायेन वाडत वचूं आपलो आशिर्वाद आपणे आशिर्वाद घातलोले उणे जेजून आपल्या शिसां कडेन लोकांक वांटून दिले होच जेजू आपलें जेवण वांटपाचे सेवेन तुमकां भागीदारां करता हे सेवेन तोच जेजू तुमच्या सांगाता आसूं पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून सोबार लौकीक पावलू बरोबर जेजू क्रिस्ताच्या वावराक कान मारताले तुमच्या फिरगोसांनी तुमच्या भोवण्या बरोबर सेवाधर्मीक वावराक कान मारून तोच पवित्र आत्मो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद काडूं वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा सेवाधर्मांतल्यान देवाची आपुरबायेची जावन बोरमाशान यात्रा चलुया होच विशय जिविताक लावुया गायनांतल्यान आतां परगटुया